सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। दोनूय कडेन काँग्रेसीकूच मेळटले जैत, आरजी भाजपाची बी टीम, काँग्रेसीचो आरोप। उजो लागपाच्यो घडणुको परत लागल्यात वाडपाक। सांखळे आनी मोर्जे काजू बागायतीक उजो, व्हडा प्रमाणात लुकसाण। महाशिवरात्रे पयलीं पवित्र तीर्थक्षेत्र आशिल्ली दिवचलची लिंगाची कोंड केली नितळ। गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराचेर घाल्लो उजवाड। शिवभक्तांक आनी थळाव्यांक समाधान। कासरवंडेक 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात चलयेक मरण। मंगळारा पेडण्यात तरणाट्यान वगडायलो जीव। 24 वरां भितर दुसरो अपघात। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पोरणे गोंयांत ते दिवजा सर्कला मेरेनचो काजवे वट्ट 50 दीस दवरतले बंद। राष्ट्रीय महामार्गा वयल्यान घुवणायतले येरादारी। आनी साकोर्डेकारांक शुद्ध उदक दिवपाक पंचायत अपयशी। थळाव्यांनी केली स्वखर्चान उदकाची सोय। 24 वरां भितर शुद्ध उदकाची सोय करूं ना जाल्यार पंचायतीचेर घागर मोर्चा व्हरपाची थळाव्यांची शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकेंत मतांची विभागणी जावची न्हय हे खातीर काँग्रेसी सयत 5 राजकीय पक्षांनी हात मेळयल्यात। हे पक्ष काँग्रेसी वांगडा वेंचणूक प्रचारांतूय वांटो घेतले खंय। काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट, गोवा फॉरवर्ड आनी आदमी पक्ष निमाणे कडेन इंडिया आघाडे खाला एकठांय आयल्यात। हे बसकेचे काँग्रेसीन रिव्होल्युशनरी गोवन्साकूय निमंत्रण दिल्ले खरे, पूण आरजीचे फुडारी काय बसकेक हजर रावले ना। देखून चाळविल्ल्या काँग्रेसीन आरजी ही भाजपाची बी टीम आशिल्ल्याचो आरोप केलो। आरजीचे भुमिकेक लागून भाजपाकूच फायदो जातलो अशें काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगले। बीजेपी की बी टीम है। जिस तरीके से राजनीति वो कर रही है, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? वो किसको फायदा पहुंचा? हर स्टेट में कोई तो भी एक ऐसी टीम बीजेपी ने खड़ी करके रखी है कि जिसके आधार पे कांग्रेस का वोट कटे, इंडिया आघाड़ी का वोट कटे। ये तो प्लानिंग है। आप देखिए, पहले ऐसा लगता है कोई अलग से पार्टी ये लड़ रही है, लेकिन उनका मकसद होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। लेकिन जनता अब समझ चुकी है। एक बार ये बात छुपी हुई रहती है, बार बार ये बात छुपती नहीं है। कितने भी जोर जोर से बात करे, अभी पार्लियामेंट के चुनाव में क्यों खड़े हो रहे हो? किसको गिराना है, किसको चुन के लाना है, ये लोग समझ चुके हैं। अभी कोई उसका फायदा नहीं होगा। देखो, किसको फायदा पहुंच रहा है वो तो सुन रहे हो ना। बीजेपी की बी टीम में बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के, हमारे इंडिया अलायंस के वोट कटे, तो हर जगह पे ऐसी पार्टी की उनको जरूरत होती है। जो आपने जिस आरजी पार्टी का नाम लिया है, वही पार्टी है। सर जी, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने पहले आपको अप्रोच किया था, आपके तरफ से कोई मुझे अप्रोच नहीं किया उन्होंने, न कोई बात की। अचानक कैंडिडेट खड़े करने का डिसीजन लिया। अगर वो सही है, उनको बीजेपी को हराना है, तो हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी को हराना नहीं है। बीजेपी बी टीम रहने के बाद बीजेपी को कैसे हराने का सोचेंगे वो? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
पवित्र तीर्थक्षेत्र आशिल्ली दिवचलची लिंगाची कोंड नितळ करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। तशेंच गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराचेर उजवाड घातिल्लो। संबंधित अधिकाऱ्यांनी दखल घेवन आता ही लिंगाची कोंड नितळ करून चकचकीत केल्या। ही कोंड नितळ करतना साचिल्लो गाळ काढून उदक व्हांवपाक वाट मेकळी केल्या। महाशिवरात्रे पयलीं ही कोंड नितळ केल्ल्यान शिवभक्तां मदीं समाधान उक्तायला। लिंगाची कोंड वाठारांत चालू आशिल्ल्या कामाक लागून ही समस्या निर्माण जाल्ली। दिवचल लिंगेश्वराच्या देवळाकडेन आशिल्ली लिंगाची कोंड महाशिवरात्रे पयलीं नितळ करची अशी मागणी तळाव्यांनी केल्ली। फाटले 3 म्हयने ह्या लिंगाच्या कोंडीत उदक दूषित जाल्ले। हे सुवातेर महाशिवरात्र जाता। अधिकाऱ्याक आनी थंय पुलाचे काम करपी कंत्राटदारांक ह्या संदर्भात सांगिल्ले। तशेंच गांव चलो अभियाना वेळार शेतकी मंत्री रवी नाईक दिवचल आयिल्ले। थंयच्या थळाव्यांनी विनवणी केल्ली की लिंगाची कोंड नितळ करून दिवची। संबंधित अधिकाऱ्यांनी हो विशय गंभीर्यान घेऊन ही लिंगाची कोंड आता नितळ केल्या। ही लिंगाची कोंड जी आसा जी महाशिवरात्र जाता ती सामकी दुर्गंध पसरलेली। जे हायवे नॅशनल हायवे जे काम चालू आसा ते ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ते वाट नासली आनी नासल्या कारणान खातीर सामकी दुर्गंधी पसरलेली। त्या संदर्भात आमी डिपार्टमेंटाक भरपूर लेटरां केल्ली। कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां कांय रिप्लाय येयलो ना। मागीर शेवट आमी आमदार मिनिस्टर हांकां मेळोन प्रयत्न केल्लो। काल जे घर चलो अभियान जाल्लें हांगा जे कृषी मंत्री रवी नाईक येयल्ले थंय आमी विशय मांडलो। थंय स्थानीक आमदार आशिल्ले चंद्रकांत शेट्ये, कावन्सिलर आशिल्ली स्थानीक अंजना वेंगडा हांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमी तांकां परत एक निवेदन केल्लें की बेग्यातले बेगीन हें काम पूर्ण करचें। त्या संदर्भात तात्काळ मिनिस्टर, आमदार आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान हेजेर एक्शन घेवन आयज ती जी वाट जी आसा ती क्लिनींग जी आसा ती केल्लेली आसा पूर्ण आनी जी तळी आसा ती संपूर्ण जाल्लेली आसा क्लियर, जेणे करून आतां ज्या भाविकांक जो भंय आशिल्लो हे पूर्ण जातलें काय ना महाशिवरात्र तोंडार पिकलेली आसा म्हणून ते आयज लोकांक व्यवस्थीत ती तळी सुखरूप मेळ्ळी आसा। हाच्या खातीर कन्सर्न डिपार्टमेंट, आमदार, म्युनिसिपालिटी, WRD, मिनिस्टर हांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। दिवचलच्या न्हंयेचेर आशिल्ली लिंगाची कोंड एक पवित्र तीर्थक्षेत्र म्हणून वळखतात। हे लिंगाचे कोणी कडेन श्री लिंगेश्वर देवाचे म्हळ्यार देव श्री महादेवाचे ल्हानशे देवूळ आसा। दर वर्सा ह्या पवित्र तीर्थक्षेत्रा कडेन महाशिवरात्री उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात। महाशिवरात्री निमतान दर वर्सा शेकड्यांनी भक्तगण ह्या पवित्र तीर्थस्थळाचेर येतात। मात फाटल्या सुमार 3 म्हयन्याच्यान लिंगाचे कोणीची सामकी अवतिकाय जाल्ली। ह्या कोणी कडेन उदक तुमिल्लें, गाळ आनी हेर कोयर साचून ह्या कोणींतलें उदक सामकें प्रदुशीत जाल्लें। थंयसर घाणी पातळिल्ल्यो। ताका लागून अंदूच्या महाशिवरात्री वेळार व्हडली समस्या निर्माण जातली असो भंय शिवभक्तांक आशिल्लो। महाशिवरात्री तोंडार आयली तरी लेगीत ही लिंगाची कोंड नितळ करपा कडेन आड नदर जाल्ली। ताका लागून शिवभक्तां मदीं हुस्को पातळिल्लो। फाटल्या सोमारा गांव चलो अभियाना खाला शेतकी मंत्री रवी नाईक दिवचले आयिल्ले। तेन्ना हे कोणीचो प्रश्न फुडें आयिल्लो। ताचे उपरांत शेतकी मंत्री रवी नाईक आनी थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांणी ही लिंगाची कोंड नितळ करपाचे निर्देश संबंधीत कंत्राटदाराक दिल्ले। ताचे उपरांत कामाक गती आयली। फाटल्या 2 दिसांच्यान ह्या तळयेंतलो गाळ आनी कोयर काडून उदकाक वाट मेकळी केल्या। ताका लागून ही कोंड आतां सामकी चकाचक जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। बुधवारा सकाळी पेडण्या कासरवर्णे वाठारांत 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। दोनूय दुचाकींचो समोरासमोर टक्कर जावन हो अपघात घडलो। ह्या अपघातांत एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडा मार्गाची चली आगताक सोंपली, जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच। मंगळारा धारगळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सिंधुदुर्गांतल्या एकल्याक मरण आयिल्लें। आतां 24 वरां भितर दुसरो अपघात।
बुधवारा सकाळी कासारवळणे वाठारात 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर. ह्या भिरांकूळ अपघातात एक्टिवा चलोवपी कळणे दोडामार्गाची सुजाता सातार्डेकर ह्या चलयेक आगताक मरण आयले. जाल्यार दुसरी दुचाकी चलोवपी हरमलचो फैजर फ्रांसीस मास्करेनेस हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. ही मुलगी सुजाता सुरेश सातार्डेकर, गरीब घराण्यातली मुलगी, मोपा एअरपोर्ट कामाला असते तिथं. रात्री नाईट ड्युटी करून ती आज घरी चालली होती, पण अकस्मात म्हणजे काही जे घडलं आहे ते एकदमच सगळंच विस्मय टाकणारं आहे. खरं तर ओव्हरटेक करण्याच्या नादात असेल किंवा काय, पण त्या रस्त्याचं पण विषय बघितला तर रस्ता पण तेवढाच तिथं खराब आहे आणि वाहनांची वर्दळ पण एवढी आहे या रस्त्याला. त्यामुळे एका नाहक मुलीला आज आपला जीव गमवावा लागला. ह्या हायवेमुळे काल आपण बघितलंच आहे, काल पण मेन हायवे नॅशनल हायवेलाच काल असंच एका युवकाने आपला जीव गमावला होता. त्यामुळे खरं तर ही माझी एवढीच विनंती आहे की काहीतरी त्या ह्याच्यामध्ये ते रस्त्यासंदर्भात शासनाने कुठेतरी गांभीर्याने याबाबत लक्ष द्यावं, जेणेकरून हे नाहक जे जीव गमावता येतात. कासारवांडे ती खूप दुर्दैवी आणि खूप वायटाची गोष्ट आसा आणि हेका चड करून आमचो सरकार जबाबदार आसा. कारण काय तर थंय न्हू एक खड्डो पडलो आसलो आणि त्या खड्ड्याक जेन्ना ओवरटेक करीत आसले तेन्ना ओवरटेक करतना मातसो खंय तरी झिगझाग जाला आनी तो भुरगोय आमचो हांसा पुरतोच आसा. ताका लागून अशी गोश्ट ही घडटा न्हू. पयर काल सुक्या कोणा एक्सिडंट जालो ही असोच जाल्लो आसा. तर म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनी हेचेर बरें गंभीर लक्ष दिवचो, आमच्या मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिवपाचो. राष्ट्रीय महामार्ग 66 पेडणे तालुक्यातल्या ह्या हमरस्त्याचेर जायते फावटी अपघात जाता आणि जायत्या जाणांचो बळी गेल्लो आसा. कालच ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक दुचाकी महाराष्ट्रातलो ताका अपघात जावन तो ठार जाला. त्याच्या उपरांत आयज सकाळी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कामाक वचपी महाराष्ट्रातली एक चली MH078T1150 ह्या गाडयेंतल्यान ती कासारवाणे वाठारान वयताली आणि सकाळी दुसऱ्या एका गाडयेक दुचाकी गाडयेचेर धडक दिवन कदाचित लोक थंय पळयताले सांगताले की ह्या चलयेन ओवरटेक केली आणि त्या दुसऱ्या एका दुचाकीचेर धडक दिली आणि चलयेची त्या गाडयेचेर इतली जबरदस्त धडक आशिल्ली. चलयेन हेल्मेट घातलेले तरी लेगीत अपघात जावन ती जागीच ठार जावपाची घटना घडलेली आसा. जायत्या वाठारात जायत्या वेळार अपघात जातात. काही नागरिक युवक किंवा जे वाहन चालक असतात ते वाहन चालक जे वाहतुकीचे नियम असतात ते नियम पाळिनात. कांय जण जर आमी पळयले जाल्यार राष्ट्रीय महामार्गाचेर किंवा खंयच्याय रस्त्याचेर पळयले जाल्यार हेल्मेटय घालिनात ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कासारवळणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. रायबंदर वाठारांत स्मार्ट सिटीच्या कामाक आयच्यान सुरवात जाता. ताका लागून पोरणे गोंय ते दिवजा सर्कला मेरेनचो काजवे वट्ट 50 दीस बंद दवरतले. ह्या काळात ह्या रस्त्यावयल्यान जावपी येरादारी राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान घुवणायतले. पणजे शहराचे स्मार्ट सिटीचे काम नेटान चालू आसा आणि ह्याच धर्तेचेर हे स्मार्ट सिटी कामाची जी तयारी जी आसा ह्या तयारीचे बद्दल एक इन्फॉर्मेशन आमच्या कडेन येयलेली आसा. ती इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दिता. जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या अंतर्गत काही रोड ब्लॉक केले वयता कामा खातीर आणि वाहतूक डायवर्ट केली वयता. तर तीच इन्फॉर्मेशन आमच्या कडेन पाविल्ली आसा. ते म्हटल्यार 10 मार्च ते 30 एप्रील ह्या दरम्यान ह्या मजगती 10 मार्च ते 30 एप्रील ह्या मजगती ओल्ड गोवा ते पणजी जो रायबंदरसून रोड येता हो रोड जो आसा हो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद केलो वतलो. आणि त्याची जी कामाची जी प्रक्रिया ती 4 फेजीन कंप्लीट जाता. ते 4 फेज खंयचे आणि खंयच्या पॉयंटा वचून खंयच्या पॉयंटा पर्यंत ते 4 फेज आसतले याची माहिती हांव तुमकां दिता. विठ्ठल मंदिर पानवेल हांगा विठ्ठल मंदिर आसा थंयसून अमूल शॉप फोंडवे ह्या जागे वयले जे रोड आसा तो 10 मार्च ते 30 एप्रील ह्या टायमार बंद आसतलो. 50 दीस हो रोड बंद आसतलो. त्याच्या उपरांत अमूल शॉप म्हणजे फोंडवे हांगासर जे शॉप आसा थंयसून अजुदा चर्च जंक्शन हो जो रोड आसा ह्या रोडाचें काम जातलें आनी तो रोड 12 मार्च ते 15 एप्रील पर्यंत बंद आसतलो. त्याच्या फुडली ती 3rd फेज जी आसा
ते अजुदा चर्च जंक्शन ते रायबंदर पाटो सर्कल ह्या मजगतीचो रोड आसा हो 26 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान बंद आसतलो. थंय स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसतलें आणि चौथी फेज ह्या कामाची चौथी फेज जी आसा ती रायबंदर पाटो सर्कल ते चिंबल जंक्शन ह्या जाग्यार 6 मार्च ते 30 एप्रिल अशी हे 4 फेज आसा आणि ह्या 4 फेजीन हो रोड बंद आसतलो. ह्या दरम्यान जी पुराय ट्राफिक जे आसतली जी फोंड्यासून येता फोंड्यासून पणजे कामाक येवपी लोक जे आसतले जावं सांखळे माशेलान रावपी लोक जे ओल्ड गोव्यासून पणजे येतात त्या लोकांची जी ट्राफिक जी आसा ती नॅशनल हायवे जो आसा कदंबा प्लॅटो वचून त्या थंयसून डायवर्ट केली वतली. सो 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या मजगती ओल्ड गोवा ते पणजी रायबंदरासून जो रोड येता तो रोड जो आसा तो बंद आसा वाहतुकी खातीर. कारण स्मार्ट सिटीचें काम चालू जावपाचें आसा आणि ही सगळी ट्राफिक जी आसा ती जो न्यू हायवे बायपास हायवे जो नॅशनल हायवे जो आसा कदंबा प्लॅटो वचून थंयसून डायवर्ट केलेली आसा. तशेंच चोडणासून फेरींसून जे लोक येता पणजेन कामाक त्यांनी परवरेच्यान मेन हायवेच्यान येवचे थंयसून ट्राफिक डायवर्ट केली वती. कारण चोडण्याची फेरी जी आसा त्या फेरींसून येयल्या उपरांत सुद्दां जो रोड आसा तो रोड बंद केलो वतलो. 10 मार्च ते 30 एप्रिल ह्या दरम्यान ओल्ड गोवा ते पणजे ह्या जाग्यार येवपी जो रोड आसा वो वाहतुकी खातीर बंद आसा आणि ही नोटिफिकेशन स्मार्ट सिटी कडसून जारी केल्लेले आसा ते आमी तुमच्या फुड्यान हाडले. गोमंतकातील विनायक सामंत. साकोर्डेची रगाडा न्हंय प्रदूषित जाल्या. सध्या पंचायत थळाव्यांक शुद्ध उदक दिवपाक अपयशी थारिल्ल्यान थळाव्यांनी स्वखर्चान उदकाची सोय केली. PWDच्या अभियंत्यान केल्ल्या विधानाचो थळाव्यांनी निषेध केलो. फुडल्या 24 वरां भितर शुद्ध उदकाची पुरवण करूं ना जाल्यार पंचायतीचेर आनी PWD कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. फाटल्या सुमार 20 दिसांसावन साकोर्डा वाठारांत रगाडा न्हंयचो विशय बरोच गाजता. रगाडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक सोडिल्ल्यान न्हंय प्रदूषित जाल्या. ह्या विशया वयल्यान आफयल्ल्या खासा ग्रामसभेत उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो. ते उपरांत भलायकी खात्यान दिल्ल्या अहवालातूय न्हंयचें उदक पिवपा खातीर अयोग्य आशिल्ल्याचें म्हटिल्ले. पूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान हें उदक पिवपा खातीर योग्य आशिल्ल्याचें म्हटिल्ल्यान लोक बरेच चाळवयल्ले. अभियंत्याच्या ह्या विधानाचो थळाव्यांनी निषेध केलो. सध्या पंचायत थळाव्यांक पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची पुरवण करपाक अपेशी थारिल्ल्यान साकोटेच्या थळाव्यांनी स्वखर्चान टँकराची सोय करून लोकांक उदकाची पुरवण केली आणि फुडल्या 24 वरां भितर जर शुद्ध उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार पंचायतीचेर आणि PWD कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. साकोर्डा ग्रामसभा जाल्ली आमची स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाल्ली. काल आमचे एक प्रेस रिकॉर्डिंग जाल्लें आमचे तितून आमी म्हटलेलें की बाबा आमकां उदकाची पिण्याच्या पाण्याची सोय करची म्हणून गव्हर्मेंटान. आतां आमी 16 फेब्रुवारीचेर कंप्लेन दिता तक्रार दिता आमी फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले. काल आमी डिमांड केलो की आमकां जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटाचेर टँकरीचो उदकाचो पाणी पुरवठा सुरू जावचो म्हणून. आज तो न जाल्ल्या कारणान आमी ग्रामसभेक ठरयिल्लें की बाबा जर आमकां पंचायत ह्या दिसांनी जर दिना उदक जितल्या टायम पिरियडान जाल्यार आमी स्वता जावन स्टार्ट करतले म्हणून आमी स्वता जावन ग्रामस्थांनी 4 ग्रामस्थ तितून आमचो गिरीश नाडकणी, विपिन नायक, हेमंत नायक आणि निलेश मापारी ह्या चौगांनी मेळून एक सध्या टँकरीचो प्रबंध केला आणि स्वताच्या स्वखर्चांनी आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सध्या टँकर दिवपाची ठरयिल्ली आसा आणि आमी ती ऑलरेडी सुरवात केली आहे. सो हेजेरूय आमी परत एकदा पंचायत प्रशासन प्लस आमचे PWD ऑफिस आसा PWD ऑफिसर म्हणटा की उदक पिवपाच्या लायकीचें आसा आणि ताणें अजून पर्यंत तेंच उदक सप्लाय करपाचो ठरयिल्ल्यान आमी तेजेर निशेध करता आणि जाता तितल्या बेगीन परत एकदा मागता जर आमकां विदीन ह्या 24 वरांनी किंवा 24 वरांनी जर आमकां उदकाचो जर प्युअर उदकाचो सप्लाय टँकरींतल्यान जर आमकां मेळना जाल्यार आमी आतां घागर मोर्चा जो आसा आमचे कोळसुल्यो घेवन आमी पंचायतीच्या दारान तशेंच PWDच्या दारान बसपाची तयारी दवरलेली आसा. देव बरें. तुमकां सध्या खबर आसतलें की रगाडा नदीचें प्रकरण कशें गाजता तें. रगाडा नदीचें उदक सध्या पोल्यूट जाल्लें आसा आणि साकोड्या लोकांक पिवपा खातीर उदकाचो सामको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आणि आमी पंचायत मंडळा कडेन सातत्यान हेजी तक्रार करीत आसा की आमकां पिवपाचें उदक दिया अशें म्हणून. पूण पंचायत मंडळ हितून सामकें अपयशी ठरलेलें आसा आणि ह्या हितून आमी साकोडेचे नागरीक जे वेलविशर आसा तेंच्यांनी स्वखर्चान आमी सध्या आयच्यान टँकर चालू केल्ली आसा लोकांक पिवपा खातीर. सो हांव आनिकूय अशे साकोडेचे वेलविशर आसा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी फुडें येवन मदत करची. कारण आमकां पंचायती कडल्यान सपोर्ट ना ह्या उदका खातीर आणि प्लस
जे PWDचे इंजिनियर आसात त्यांचोय सपोर्ट ना आमकां, कारण ते म्हणटा अजुनूय कितें रिपोर्ट येयल्लो उदकाचो की उदक पिवपाचें ना म्हणून, ते म्हणटा की उदक बरें आसा आनी आनीक परत सॅम्पल काडुया. सॅम्पल परत काडून साध्य कितें जावपाचें आसा की आनिकूय तांकां टायम जाय काय हें उदक दिवपाक लोकांक, आनी हें उदक अजुनूय त्याच तरेन लोकांनी पिवपाचें आनी 8 दिसांनी सॅम्पल येयसर लोकांनी पिवपाचें काय असो आमकां प्रश्न पडलेलो आसा. आनी हांव मिडियाचे आभार मानता काय मिडियान आमकां खूब हेल्प केलो आनी मिडियाच्या तर्फे सगळे गोंयभर हें कळलेलो आसा की म्हादयचे नदी रगडाचे नदी पोल्यूट जाल्ली आसा अशें म्हणून हांव मागता आनी गव्हर्मेंटाकूय मागता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन आमकां सांकोड्या लोकांक प्युरिफायड उदक पिवपाक दिवचें अशें म्हणून हांव मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोर्डेच्यान एकनाथ खेडेकार. सोशल मिडियाचेर कंटेंट क्रिएट करप्यांनी चडांत चड कंटेंट कोंकणींतल्यान तयार करचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें. मुख्यमंत्र्यान बुधवारा कंटेंट क्रिएटरांक कंत्राट पत्रां भेटयलीं. तशेंच सोशल मिडियाचो वापर बरे तरेन केल्यार तांचो फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आणि विशेष करून आमी म्हणटा की सोशल मिडियांतलो फक्त आमी एकदां पळयता की आयचे यंग तरणाटे ताका बरी बाजू तेजी पळयत ना. सोशल मिडियांतली दुसरी बाजूच पळयली वता. सोशल मिडियांतलो म्हणजे तेजे सायड इफेक्ट जाका आमी म्हणटा इन शॉर्ट, ते सायड इफेक्ट्सूच पेरंट्स पळयतात. पेरंट्स पळयता म्हणटा पेक्षा चडशे यंग चॅप हे त्या सायड इफेक्टांनीच गुंतलेले आसात. तातूंतल्यान आमी भायर सरून तेजे बरे प्रॉस्पेक्ट्स जर लोकांक दाखोवपाक शकले, तेजो बरो यूज जर दाखोवपाक शकलो जाल्यार म्हाका दिसता तेजो खूब बरो फायदो जातलो. हांव इतकेंच सांगतलो की म्हाका खूब कमी वेळ मेळटा सोशल मिडिया पळोवपा खातीर. म्हणजे फेसबूक आसत, ट्विटर आसत किंवा बाकीचे सगळ्या हेतूंतल्यान खूब कमी वेळ. माय टीम इज हँडलिंग, बट तितून बरें कितें आसा तें म्हाका सदोदीत म्हजी टीम दाखयता. बट खरोखरूच तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कंटेंट क्रिएशन हे लोकल लँग्वेजींतल्यानय जावचें. आमी आमची लँग्वेज जर प्रमोट करतले आसत जाल्यार तातूंतल्यानय कंटेंट क्रिएशन जावपाची गरज आसा. कारण आय एम प्रोमोटींग द कोंकणी एवरीवेर हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण आमी स्टाफ सिलेक्शनांत तर कोंकणी मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपाक सुरवात केला. कारण भुरगीं तेन्नाच कोंकणी वाचपाक सुरवात करतली कारण ते सोशल मिडियाचेर येवपाक लागतले तेन्ना. कारण आमी पळयता की मराठींतल्यान खूब बरे पोस्ट पळोवपाक मेळटा, हिंदींतल्यान पोस्ट पळोवपाक मेळटा, इंग्लिशींतल्यान तर ऑफकोर्स ऑल पोस्ट मॅक्झिमम पोस्ट इज इन इंग्लीश म्हणटा तशें 90% इन इंग्लीश, 20% 10 to 20% इन दीस टू लँग्वेजीस. बट आमी बींग अ गोवन म्हाका दिसता तातूंतल्यान कंटेंट बाकीचे सगळे तुमी कोंकणींतल्यान दिसता. म्हणजे हाल्ली तर हांव 1-2-3 पोस्ट पळयतालो की ते कोंकणींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन क्रिएशन्स वेगवेगळी क्रिएटिविटी केले. बट तातूंतल्यानय अपेक्षा आसा की आमी खूब चड लोकां पर्यंत जर पावतले आसत जाल्यार ताजी गरज आसा आनी तुमी ते सगळे करतले हाजी हांव अपेक्षा करता. हंजूण दर्यादेगे वयली नो डेव्हलपमेंट क्षेत्रांतल्या 175 वेवसायीक बांदकामांक ताकाय दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिला. जांचे कडेन कायदेशीर परवाने आसात तांणीच सील काडपा खातीर खंडपीठांत अर्ज करचे असो निर्देशूय उच्च न्यायालयान दिलो. दर्यादेगे वयली 175 बांदकामां सील करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत ह्या आस्थापनांच्या धन्यांनी अर्ज करून आदेशात सुदारणा करपाची मागणी केली. Court has today said that insofar as residential houses are concerned, there will not be a sealing of those residential houses, whichever are there. As far as commercial houses or structures are concerned, they have said that those who have permissions from the Panchayat or TCP should approach the High Court, and the High Court will consider positively their cases. As far as those people who do not have these licenses from the Panchayat and the TCP, they should approach the Panchayat and the TCP, obtain the permission and come to the High Court for desealing. In the meanwhile, they have said that whichever are not falling in the category of residential areas or residential structures, they will be sealed and the compliance report will be filed in the next week. एसटी समाजाची मागणी योग्यूच आसा. एसटी समाजाक आरक्षण मेळपाक मातसो कळाव जालो खरो, पूण सरकार तांकां तांच्या हक्का पासून पयस दवरचें ना. हे विशीं आपूण गृहमंत्री अमित शहा कडेन फोनाचेर चर्चा करतलो अशें आश्वासन खासदार श्रीपाद नायक हांणी आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपी एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांक दिलें.
खासदार श्रीपाद नाईक हांणी एसटी समाजाचे गाराणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्या कानार घालता म्हणून सांगला खरें, पूण मागणी मान्य जायना तो मेरेन उपोषण चालूच दवरपाचो निश्चय एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केला. नोटिफिकेशन इलेक्शन नोटिफिकेशन आमचे नोटिफिकेशन येऊन जाय एसटी समाजात चालू आहे. केंद्र सरकारान किंवा राज्य सरकारान केन्ना त्या गोष्टीवर हांव स्वता तांचे बरोबर डेलिगेट ते बेगिना बेगीन कर म्हणून हांवें तातूंत सहभाग घेतिल्लो आसा. परत काल आमी चीफ मिनिस्टर हितून गेले, होम मिनिस्टरान मिटींग घेतली. होम मिनिस्टरान तांचें जें कितें म्हणणें आसा रिक्वेस्ट केला की बेगिना बेगीन हें करात, कारण उशीर जाली ही गोष्ट खरी. इतले हितूनच्यान इतले लांबे पडपाची काही हें नाशिल्ली, पण थोडोसो कितें तरी तेतून डिले जाला. त्याची कारण हांव तुमकां सांगूं शकना, परंतु तांची जी मागणी आहा, जी रास्त आसा ती जावंक जायी. फक्त इतलोच फरक आसा, सरकारान हय म्हणलां, ना म्हणपाचो प्रश्न, पण बेगीन करप हें तांचें म्हणणें आसा. सरकार म्हणटा मातशें कदाचित फाटीं फुडें जातलें, उशीर जातलो, इतलोच सगळो फरक आसा. पण ताणें म्हणले प्रमाणे तांचें जें कितें म्हणणें आसा हांव होम मिनिस्टराच्या PMच्या कानार घालतलो आनी बेगीन जर बेगीन जाता जाल्यार तें नोटिफिकेशन काडपाक हांव रिक्वेस्ट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयभर रानांक उजो लागपाच्यो घडणुको परतून वाडपाक लागल्यात. सांखळे आनी मोरजेच्या काजू बागायतींक उजो लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जालें. फाटल्या वर्साकय रानाक उजो लागपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो. अंदूय उजो लागपाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. हालीं उजो लागपाच्या घडणुकांनी परत वाड जाल्यात. 2 दीस पयलीं वागुर्मे सत्तरीच्या काजू बागायतीक उजो लागिल्लो. सत्तरीच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मजत कार्य करून हो उजो नियंत्रणात हाडिल्लो. ते उपरांत आतां मोरजे आनी सांखळेच्या मायणा नावेली वाठारांत उजो लागून काजू बागायतीचें बरेंच लुकसाण जालां. रानाक उजो लागपाच्यो घडणुको मार्च म्हयन्यांत पळोवपाक मेळटात. पोरूय मार्च म्हयन्यांत रानाक उजो लागिल्लो. आतां ह्यो घडणुको वाडच्या पयलीं रान खातें आनी सरकार कितें उपाय येवजण करता तें पळोवचें पडटलें. नमस्कार. आमकां खबर आसतली की सत्तरी बागान गेले कांय दिसाचे उजो लागपाचें सत्र सुरूच आसा आनी काल बुधवारा सुद्दां अशेंच खूब कडेन उजो लागून मोठ्या प्रमाणात जंगल बाग वनस्पती जळिल्ली आसा. पयलीं म्हणटा ते मायणा नावेली हांगासर मोहित इस्पत कंपनीचे थंय जंगल बागात उजो लागून मोठ्या प्रमाणात झाडां जळिल्लीं आसा. तशेंच वागुरे हांगासर वायग्रेश्वर मंदिरा जवळ गवताक सुके गवताक उजो लागून मोठ्या प्रमाणात गवत जळ्ळें. तशेंच सायडीची झाडां आसलीं ती सुद्दां जळिल्लीं आसा. ह्या वेळार जेन्ना वाळपी अग्निशामक दलाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना उजो पालोवपी दलान घटनास्थळी वचून बेगोबेग उजो पालयलो. मात वागोरे हांगासर गेले कितले दिसाच्यान उज्याचें सत्र हें सुरूच आसा. तेतूनच काजी बागायती सुद्दां उजो लागपाचे सुरू आसा. आयज मोरजे डोंगरार जर नजर मारली तर डोंगरार पयलीं ज्या पद्दतींनी व्हडा संख्येन झाडां आशिल्लीं ती झाडां नश्ट जावपाचें काम सुरू आसा. ह्या डोंगर माळ राना वयल्या सगळ्यो जमनी दिल्ली भागातील नागरीक आणि व्यावसायिकांनी विकत घेतल्या आणि त्या वाठारात बांदकामां करपाचें काम सुरू जाल्या. हालींच फाटल्या 2 दिसां पयलीं ह्या डोंगर माळ रानांक उजो घालून झाडां जळपाचो प्रयत्न सुरू आसा, पूण हाचेर कोणूच लक्ष दिना. सरकार प्रशासन हाचे कडेन दुर्लक्ष करता. त्यामुळे ह्या लोकांक अशे घटना घडले तरी तांकां जाग येना. प्रशासन ताचेर कांयच उपाय येवजण करना. त्या खातीर लोक तिडक उक्तायता. डोंगर माळ रानार जर आमी नजर मारली तर व्हडा प्रमाणान आगी लायल्या उपरांत त्या डोंगर माळ रानाचेर जंगलां कॉन्क्रीटची जंगलां उबी करपाचो काम सध्या युध्द पातळीवर सुरू आसा. राजकर्ते स्थानीक पंचायत मंडळान हाचेर जर पुराय दुर्लक्ष केले तर भविष्यात डोंगर माळरान हे आमच्या मोरजेकारांच्या किंवा जमीनदाराच्या हातात नसतले. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.